हाय गाइस, कशे आहात तुम सगळी? सजमता तुम सगळी बरं आसता म्हण. तर आज हांव आनी एक न्यू रेसिपी घेवन येयला, ती जाल्यार सगळ्यांनी फेवरेट. तुम्ही करपा जाय ते ट्राय कोते आसतली म्हळ्यार ते तुमकां हार्ड दिसत आसतले. म्हळ्यार आज हांव घेवन येयला बीफ रोल्स. तुम्ही ही रेसिपी ट्राय कराय, सारकी सिंपल हा, चड कांय ना. सगळे स्टेप्स दाखयले, तुम तेच भाशी फॉलो कराय आनी तुम कराय. ओके, सारखी खावपाकूय बेस्ट लागत आनी कित टेस्ट सारको वाव. आनी आतां बेगीन बेगीन या आनी आमगे रेसिपी स्टार्ट करूया. तो रेसिपी काबार जाल म्हणटरी मागीर तुम म्हाका कमेंट करून सांगाय रेसिपी कशी दिसली ती, आनी तुमी ट्राय कोतो जाल्या आनी कोण ट्राय केल्या आनी कशी लागल ती कमेंट करून सांगाय. तर आज हांव कोता बीफ रोल आनी बीफ रोल करपा सामान घेयला. आनी बीफ रोल करपा बीफ घेयल्ले 1/2 kg आनी तेज पातळ पातळ स्लाइस मारले. आनी 1 tablespoon मीठ घेयला आनी जिंजर गार्लिक पेस्ट आनी हो मसाला आमी घेयला. लसूण आख्खी एक घेयला, आमसाण, जिरें, हल्दी, एक मॅगी, कालाफुरा, मिरयां, तिक्की आनी सुके मिरसांगो आनी 1 tablespoon साखर आनी थोडीशी इनाग्र घेयल्या आनी एक लिंबू. हे न्हू सगळें घायन पेस्ट करपाचो. आज सगळ्यां पयलें हांव बीफ दाखयता तुमकां आतां कितें करपा ते बीफ स्लायस केलो न्हू, पातळ स्लायस केल्ले चोय तुमी कराय एश कोन्न. आनी मागीर एश कोन्न दवरपाचें आनी मातशें पातळ करपाक तेमकां एश कोन्न दोडावपाचें. स्लो पिसपा जायनाय. ओके, बरें करून एश कोन्न दोडावपा तेमकां आनी बरें पातळ करपाचें. आतां चोय काय बरें पातळ जालें तें. एश कोन्न बरें पातळ करपाचें आनी मागीर दवरपाचें. आतां हें सगळें कोता आनी मागीर दाखयता तुमकां. तें सगळें बीफ हांवें दोडायलो न्हू, दोडावन बरें पातळ केल्लें. तें सगळें आतां हे भाशयां घाता. आतां तितून 1 tablespoon मीठ घालपाचें. पयलीं बरें करून धुयलें तें आनी मागीर जिंजर गार्लिक पेस्ट. ही रेसिपी तुम ट्राय कराय. ही रेसिपी मुगे मायन शिकयलो म्हाका. मागीर जिंजर गार्लिक पेस्ट घायन स्लो मिक्स करपाचें. चड हॉर्सा मिक्स कोनाकाय, नाल्यार सगळें मागीर तें पिसतलें. तेका लागून स्लो मिक्स कराय. बरें करून मिक्स करपाचें आनी 15 ते 20 मिनटां तशें दवरपाचें. आतां तितून तो मसाला दाखयलो न्हू, मिरसांगो, लसूण, तिकी, मागीर साखर, कालाफुरा, मिरयां, हळदी, जिरें, मागीर लसूण, आलें धाकलें कुडीक केलें आनी आमसाण. आतां लिंबू घालपाचो आनी ती मॅगी दाखयलो न्हू, वेजिटेबल मॅगी, ती घालपाची. आनी मागीर तेका धाकून तेच पेस्ट करपाचो. थोडीशी इनाग्र घालपाची आनी थोडेशें उदक घालपाचें, चड न्हू. आनी मागीर तेजो पेस्ट करपाचो. हांव मागीर घाता उदक. आतां पेस्ट रेडी जालो. आतां तेका हांव बिफा लायता तें दाखयता. चोय गायज, आतां बीफ हिंग सायडी प्लेटींग काडला आनी एक पीस बीफ घेयला आनी आतां मसाला घायला. मसाला आतां बरो करून लावपा तेमकां आनी स्लो लावपाचो कित्याक बीफ मागीर मोणा जावपा. आतां एश कोन्न सगळें बरें करून लावपाचें. सगळें मसाला लायन जालो. आतां तेका 5 वरां दवरपाचें, बरें रेस्ट करपा. नाल्यार तुमच्यान जाय जाल्यार तुम रातीको मसाला लावपा जाता आनी मागीर फ्रिजरान दवरून सकाळ बीन करपा जाता. तुम करपा जाता. आनी हे मिक्सरान ते मसाला हाडलो न्हू, तेजें उदक दवरलां कित्याक मागीर तें शिजयता आसतना जाय न्हू, तेका लागोन. आनी
हें मागीर कितें करपा तें दाखयता तुमकां. तर आतां पियाव घेयला, लांब कट केला आनी टोमाटाय लांब कट केले. आतां हें सगळें न्हू बिफा भितर घालपा रोल करपा आनी कॅप्सिकम आनी कॅरट ती लांबू कट केले आनी दुकरा मासा चेरीसां आनी टूथपीक घेयले ते मागीर रोल घाल म्हणटी बंद करपा. आनी हें बीफ 5 ऑर मॅरिनेट केलो न्हू तें. आतां हांव तुमकां दाखयता ते रोल कितको करपा तें. सगळ्यां पयलें एक पीस बिफा घेवपाचो, मागीर तितून कॅरट, एक कॅप्सिकम, एक टोमाट आनी थोडोसो पियाव घायन आनी ती सॉसेजीस घेयलो न्हू ती घालपाची आनी मागीर तेका टायट रोल करपाचो. बरें टायट कराय आं. मागीर टूथपीक घेवपाची आनी मागीर तेका लावपाचें, कित्याक तें बरें टायट उरपा जाय न्हू तेका लागोन. आनी मागीर प्लेटीन दवरपाचें. आतां अशें करून सगलें करपाचें. सेम प्रोसेस आतां सगलें करपा. आनी एक पाट दाखयता. कॅरट दवरपाचें, मागीर कॅप्सिकम, टोमाट, थोडोसो पियाव आनी सॉसेजीस घायन मागीर तेकाय बरो करून रोल करपाचो. बरें टायट करपाचें, मागीर टूथपीक लावपाचें. हाय गायज, फायनली कोण जालें सगलें. आतां मुखार कितें करपा तें दाखयता तुमकां. आतां एक हांडी दवरल्या गॅसीर, मागीर तितून थोडेंशें तेल घायलां आनी मागीर ती आमगे भाजुल्लो न्हू पियाव टोमाट बीन तें तितून घालपाचें आनी कॅरटूय घालपाचें आनी हेंय घालपाचें कॅप्सिकम. तेंय घालपाचें आनी बरें करून मिक्स करपाचें, बरें मोव जावं पासून. आतां तें बरें करून भाजिता आनी मागीर दाखयता तुमकां. आतां तें भाज फ्राय केलो न्हू ती काळी एक प्लेटी आनी आतां गॅसीचें हांड्यालो न्हू तितून थोडेंशें दवरल्या आनी मागीर तितून ते बीफ रोल्स केलो न्हू ते घालपाचे. मागीर ते बीफ रोल्स न्हू तितून दवरपाचे. आतां अशें करून स्लो स्लो सगलें मांडपा तितून. ते सगळे तितून घायले मागीर ते मसाला उदो आहलो न्हू ते सगलें घालपाचें तितून. बरें शिजपा जाय न्हू तें तेका लागोन. आनी ओलो मिक्सरान उदो उरलो न्हू तें काळो तें घालपाचें आनी आतां ती भाजी भाजून बोश्यां काडो न्हू ती घालपाची. बरी घालपाची वयल्यान. मागीर ती सगळी घायल म्हणटरी मातशें गो धांकून बरें शिजोवपाची. मागीर न्हू तितून ती चेरीस उरलो न्हू ती वयल्यान घालपाची. ते बरो टेस्ट येयल्या बरें लागता न्हू तेका लागोन. तुमकां जाय जाल्यार घालाय, मुगे उरलो न्हू ती चेरीसा तेका लागोन हांव घातां. आनी मागीर ती घायल म्हणटरी धांकून स्लो फ्लेमीचेर शिजोवपाचें. आतां तेशें बरें शिजपाचें तेशें दवरपाचें.
गायस आता आमगे बीफ रोल बरे जाले रेडी बरे भाशेन कूक जाले ते चोय सुटलो नाही बीन चोय गायस काय बरें जाले ते बीफ रोल्स आणि ते ओपन देखून जालें ना कित्याक तें बरें कोण टूथपीक लायले तुमच्यान जाय जाल्यार टूथपीक लायना जाल्यार तें कोता येता म्हळ्यार टूथपीक लायले आणि काय बरें जालें बरें वास बीन सारको बरो येता आतां वयता मुगे बीफ रोल्स खावपाक तर चॅनला सबस्क्रायब कोराय व्हिडिओ लायक कोराय आनी कसलो रेसिपी जाय जाल्यार कमेंट कोराय आनी रेसिपी ट्राय कोराय आनी कमेंट्सां सांगाय केश जालो ती बाय.